नाहक बदनामी करपाचो हो प्रकार आसा. त्या खातीर म्हणजे केन्नाच म्हाज्या फॅमिली मेंबर म्हाज्या एडमिनिस्ट्रेशनान केन्ना ढवळाढवळ करूंक ना. त्या खातीर जे लेटर एनी हांव कोणी PMक बरयले आसत ज्याची 2 जाणांची नांवां आसात तांकांय बी हांवें DGPक सांगलां की आफोन हाडून तांची इन्क्वायरी कर. सकयल कोणी सायनी मारलेल्यो आसा खोट्यो काय खऱ्यो तांचेय बी त्यांची विचारपूस कर. त्यांच्या कडेन कोणी बाबा खऱ्याच पद्दतीन मागला आसत आनी अशा पद्दतीन जर कोणी खरेंच केलें आसत जाल्यार ताका जें आसा पळय न्ही टॉलरेट करून घेतले वयचे ना. तेंचेर पनिशमेंट ही नक्कीच जातली. त्या हांवें DGPक ऑलरेडी सांगलां की त्या दोगांच्या सयत ज्यो सायनी कोणाच्यो फेक दिसता तांकांय हाड तांच्या कडेन इन्क्वायरी कर आनी हांची सगळ्यांची इन्क्वायरी कर. ऑफकोर्स तेंच्यांनी कावंटर कंप्लेन केला. त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा थोडे पॉलिटिकली मायलेज घेवपा खातीर अशा पद्दतीच्यो कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा. पुराय हांव आजुनूय सांगता माय एडमिनिस्ट्रेशन इज एन क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन. अशा पद्दतीच्यो केन्नाच घोळ जे आसा हे सहन करून घेतले वयचे ना. त्या ती कोणाकूय हांवें पयरूय सांगलां की इधर द DGP कडेन ते कंप्लेन करूं येता किंवा म्हाज्या कडेन कंप्लेन करूं येता. हांव हे टॉलरेट केलो वयचो ना. दिल्ली लेटर पावला काय ते बेश्टे आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. पत्राचेर 7 जाणांच्यो सयो आसात. तातूंत साहिल अडवलपालकार आनी नंदन कुडचडकराच्यो सयो आसात. दोगूय क्लब चलयतात. तांणी आतां पोलीस कंप्लेन केल्या. दोगूय म्हणटात तांणी PMO वा घरमंत्र्याक कसलीच कागाळ केल्ली ना. पत्राचेर आसा त्यो सयो खंय फेक. कोणे तरी मुद्दम हें कर्म केलां. दोगूय चवकशी मागतात. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी साहिल मांद्रेकार.